कशें आसा की आमचे BL संतोजी हे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशनचे म्हणजे देशभरातले आमचे ते भारतीय जनता पार्टी संघटन मंत्री आणि आमचे CT रवी प्रभारी BJPचे आमचे गोंयचे ते ऑल इंडिया आमचे जनरल सेक्रेटरी आसात ते आज गोंयांत येतात आनी फाल्यां वयतले ते त्यांचं ऑर्गनायझेशन आमचं जें आसा एकंदर भारतीय जनता पार्टीचे आनी ते भायर त्याच्या मिटिंग्स वगैरे करपाक म्हणून ते येतात 2 दीस ते महाराष्ट्रान आसले जी व्हडली राज्यां आसा त्या राज्यान 2 दीस प्रवास आसता आनी धाकटी राज्यां आसा त्या राज्यान 1 दीस प्रवास आसता आज येतले फाल्यां वतले म्हणजे 2 डेज महाराष्ट्रान ते 2 दीस रावन तिसरे दीस मागीर आज गोंयांत येतात पर्पज पॉलिटिकल वगैरे अशें कांय ना जस्ट ऑर्गनायझेशन सबंद देशभर त्यांचो प्रवास आसता आनी ताका लागून ते ऑल इंडिया आमचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन जातकच पहिल्याच वेळार ते तशें गोंयांत येतात पयलीं बऱ्याचदा येवन गेले तेन्ना ते ऑल इंडिया सहसंघटन मंत्री आशिल्ले आतां ते ऑल इंडियाचे जनरल सेक्रेटरी संघटन तितलोच त्यांचो पर्पज आसा सर अशें ना तशें कशें आसा की बऱ्याच जाणांक दिसता कारण जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्यान केन्ना तरी निवडणूक जातली आनी बऱ्याच जाणांक दिसता की ताका लागून येतात काय म्हणून तशें महाराष्ट्रान निवडणूक ना आतां पूण महाराष्ट्रान जातकच ते हांगा येतात हांगाल्यान मागीर ते परत दिल्ली वयतले दिल्ली वयतकच ते मागीर दुसऱ्या राज्यान वयतले तेन्ना देशभर त्यांचो प्रवास आसता सर आनी स्पेक्युलेशन अशें आयलां की खंय तरी हेल्थ मिनिस्टर CM कोल्ड वॉर चालू आसा ताका लागून कितें तरी ना तशें कांयच ना ही विजीट त्यांची आसा पळय ती बेजिकली ऑर्गनायझेशन आमी वेगवेगळे ऑर्गनायझेशनचे आमचे संघटनेचे वेगळे प्रोग्राम करतात पार्टी ऑर्गनायझेशन आमचे कशा तरेन हे आसता ते बैठक करप बुथाची मिटींग करप मंडळाची मिटींग करप स्टेट एक्झिक्युटीव स्टेट ऑफिसर मिटींग अशा तरेचे ऑर्गनायझेशनचे बेजिकली संबंधित कार्यक्रम करतात